वास्को पुलिसांनी बारीक सारीक चोऱ्यो करपी हुसेन शेख ह्या न्यूवाडे वास्कोच्या भुरग्याक धरलो। वास्कोत अर्जुन तानावडेच्या कॉम्प्युटर प्रिंटिंग अँड झेरॉक्स शॉपांतल्यान ताणें मोबायल चोरिल्लो। सीसीटीव्ही फुटेजीच्या आधारान वळखून ताका पुलिसांनी धरलो। दुकानांनी आशिल्ल्या कांय चुकीच्या रचनांचो लाभ घेवन चोर हात मारता। हुसेनान केल्लो प्रताप सीसीटीव्ही खातीर कळ्ळो। हे पळयात। हुसेन आनी ताचो एक वांगडी दुकाना भायर चलतात। ते परत येतात। हुसेन दुकाना भितर सरता। थंयसर आशिल्ल्याक कितें तरी विचारता। मागीर भायर वता आनी दुकानाच्या एका कॉर्नरांतल्यान हारशांतल्यान हात भितर घालून टेबलार आशिल्लो मोबायल उखलता। हुसेनाक ह्यान पयलीं सांगे पुलिसांनी चेन स्नॅचिंगाचे केसींतय धरिल्लो। जेन्ना सीसीटीव्ही फुटेज ह्या कॉन्स्टेबलांनी पळयले तांकां इमिजिएटली कळ्ळें की हे एकलो न्यू वाड्यालो भुरगो आनी एक साड्या वयलो भुरगो एक हुसेन म्हणून। तांच्यांनी एक देड आतां अशें कळून चुकलां की तांकां एकल्या त्या भुरग्याक जो तेणी स्नॅच केल्लो न्हय ताका अरेस्ट केल्लो आसा आनी मोबायल ताचे कडेन मेळ्ळो आसा। Police zeroed in one suspect after viewing the footage, CCTV footage available, wherein it came to light that one Hussein Sheikh, who was previously involved in a chain snatching case at Sange, is the main culprit. He was brought here, arrested, and subsequently the stolen mobile phone also recovered from him. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार। टेक्नॉलॉजी बदलता तशी भुरगीं मॉडर्न जातात, मात सोशल मिडियाचो उपेग बऱ्या कामां खातीर करचो म्हूण आयटी मंत्री उलयलो। सरकारा आड उठसूट सोशल मिडियाचेर पोस्ट करप ताचे फॉरेनाक रावपी गोंयकारांची रिएक्शनां चड। तंत्रगिन्याचो बरो उपेग करूं येता। रोहन म्हणटा गोंयकारांनी आनी स्टार्टअप येवजणेंत वांटेकार जावन वेवसायीक मळार फुडें येवचें। परवरेच्या 10वी आनी 12वीच्या हुशार भुरग्यांच्या भोवमान सुवाळ्यात रोहन खंवटे उलयलो। कितेंय ना जाल्यार सरकाराक बोट दाखयलें, फेसबुकार गेले, 2 तोमडे मारले सरकाराचेर आनी म्हणलें की हें जायना, सरकार कांयच करना। ताजेर मागीर वेरियस पोस्ट आसतात आनी तातूंत जे कोण यूके आनी यूएस आनी खंय लंडन आनी खंय कुवेट आनी बशिल्ले आसा पळय, हू हॅव लॉस्ट दॅट लव फॉर गोवा, सीम टू बी कमेंटिंग मोर दॅन द गोवन्स देमसेल्व्स। Social media is also a tool for positivity, and I would say that the responsibility of the government is always there, but the responsibility of the public is equally there to ensure to achieve something that Goa is looking for. As a Minister for Railway and IT, I have already started getting things using technology, how to systemize things, how to do ease of business, how to simplify procedures for a common man. This is something which I have taken. From the IT sector, I have taken a challenge not only to look at startup. It is a time where our people shouldn't be only looking at government jobs and not as job seekers. We should be coming into the space of job givers. भुरग्यांक शिक्षणा बरोबर व्हॅल्यू एज्युकेशनय दिवचें म्हूण कार्यावळी फॉरेस्टाचो परेश परब उलयलो। I should talk to you about value education. It is not the responsibility of the government to do it. It is the responsibility of the parents, teachers, to get this value education in the system so that we have better citizens, aware citizens and responsible persons. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी। घेऊ एक ब्रेक।